मुगाच्या बावयन न्हू एक मुगसो एक म्हजो इश्ट आशिल्लो आनी ताका एक तोट आशिल्लें तो ಒಂದು प्रायवंत तो पूण ताचे कडेन हांव विचारलें तूं तुज्या पत्नी लागीं कित्याक काजार जालोय म्हणून कित्याक म्हळ्यार ती तांच्या घरा कामाची जावन आसली घरकामाची म्हळ्यार ती कुजनांत बटलेर जावन आसली बटलाराचें काम करताली ती देखून रांदपाचें काम करताली देखून तिच्या लागीं ताणें हांव विचारल्या लागीं तिच्या लागीं कित्याक तूं काजार जालोय म्हणल्या खातीर ताणें एक आपुरबायेची जाप दिली म्हज्या आवय बापायनी म्हाका सांगलें एक प्रामाणीक भुरग्या लागीं तुवें काजार जायचें तूं आमकां एकलो सपूत हें परत तोट आनी परत तुवें चलोवन व्हरचें तूं एका प्रामाणीक लागीं तुवें काजार जायचें म्हणून आनी हांव प्रामाणीक जायचें म्हणून म्हज्या आवय बापायचें उतार फाडीचें म्हूण आशेतालों आनी आमच्या घरा तें आसलें आमचें रूम आनी पुसतेलें बरें रांदप करतलें आनी तें तरणाटें म्हज्या 2 वर्सां ल्हान तें आनी तें घरा आसतना आमचे पयशे या खोली भांगराच्यो वस्तू मुदी गिदी आनी पडून आसतली हांव ताका टेस्ट करतालो थोडे फावटी एक कार्पेटा लागीं एक भांगराची मुदी घाली ती ताणें हिंसून मेजार दवरची पयशे दवरल्यार मेजार दवरचे आनी घरा येतना दिल्लें मात दवरचें होलें प्रामाणीक तें एक दीस आमचें दूद आसलें तें दूद देखून आमचो आनी एकलो तें दूद काडचो म्हणालो आखयलें दूद उदक भरसून दी सगळीं उदक भरशितात तूं ताका उदक भरसून दूद दी म्हणून तें बिलकूल ताणें उदक भरसूना तेणें दूद येलें आनी तें त्या हांकां दूद विकतेल्यांक ताका डेरीच्याक तें दुदाक कांय उदक घालनासतना ताणें व्हरून तें दिलें तें सदांय व्हरतालें आनी तो म्हणटालो इल्लें उदक भरशिया मॅडम इल्लेशें म्हूण आकाचेर लागीं हें बिलकूल उदक भरशिनातलें तें व्हरून दितालें आनी घरा कडल्यान पयशे कडल्यान पडले जाल्यार पुसताना आनी परा ते 5 पयशे जावं दी 5 रुपया जावं दी या 50 रुपया जावं दी ते तशेंच ताणन ते दवरतले ताची प्रामाणीकपण एक दीस न्ही हांवें एक 9 वर्सां पळयलें मागीर आवय कडेन सांगलें हांवें पळयल्यां बेकी म्हज्या सर्कलांत हांवें पळयल्यां बेकी हाळे ताका शिकप एक मात्र ना चड शिकप ना तें 8वी मात शिकलां कन्नाड मिडियमांत आनी आमच्या घरा इतलीं वर्सां हांव काम करता ताचें प्रामाणीकपण कठीण ताचें प्रामाणीकपण तुका केदाळे प्रामाणीक आशिल्लें सत्ती चेडवाक आमच्या घरा आडपुता म्हणलें म्हाका तेंच बरें म्हूण बगता तुमी मोन केलां म्हूण ताच्या लागीं काजार जाता म्हूण आवय बापाय म्हणली तुजी खुशी तुका जाय जाल्यार जायत म्हणून आनी तें पळोवंक सोबायेचें आसलें गोरें आशिल्लें तिकेचें मोटवें पूण तिकें गोरें आशिल्लें आनी बुदवंत हुशार मागण्यांत मुखार आनी प्रामाणीक एका दुर्बळ कुटुंबांत अती व्हडल्या कुटुंबा लागीं काजार जालीं आनी तांकां 4 जाणां भुरगीं जालीं मोगाच्यान आनी सगळ्या भुरगीं प्रामाणीकतेचेर आनी पुरा आनी तांचे मदलें एक चेडूं रिलिजियस सिस्टर जालें आतां तें बरें आसा वर्त्यान जावन आसा तांच्या हातान एक येजाकी जाला आनी तो वर्तो पाद्रा जावन आसा एक मिशनरी पाद्रा वर्तो जावन आसा तांच्या कुटुंबांतलो आनी पळया गे प्रामाणीकपण अती गरजेचें त्या चेडवाक ताचे लागीं शिकपी नासलें ती दुर्बळ ग्रेस कांय नासली व्हड हंताचें कांय नासलें पूण प्रामाणीकपण तांकां मेस्वालें आनी तो ताचे लागीं काजार जालो ताच्या प्रामाणीकपणा लागीं ऑनेस्टी ब्रिंग्स हर ग्लोरी ऑनेस्टी ब्रिंग्स हर जॉय ऑनेस्टी ब्रिंग्स हर हॅपिनेस ऑनेस्टी गिव्स हर फ्युचर सेक्युरिटी आयच्या वांजेलांत ती जुवां बावतीस सांगता परत आमी जुवां बावतिस्ताक मेळटा जुवां बावतीस सांगता आमी ऑनेस्ट जायचे म्हूण वांजेलांत आनी ऑनेस्ट कित्याक जायचें म्हळ्यार ऑनेस्टी आमकां संतोश हाडटा म्हणून केदाळ तूं प्रामाणीक जाताय तो संतोश आमच्या काळजान बगता तुज्या अंतस्करणांत आसच्या भावार्थान तूं प्रामाणीक जायचें तुज्या क्रिस्ती जिणेंत तुवें धार्मीक जिणेंत तुवें प्रामाणीक जायचें तुज्या वेव्हारीक जिणेंत तुवें प्रामाणीक जायचें तुका आनी देवा मदल्या संबंदांत तुवें प्रामाणीक जायचें म्हूण सांगता आनी केदाळ आमी प्रामाणीक जाता तुका संतोशाच्यो संतोशांची एक वाट संतोशान भरची एक वाट जावन आसा प्रामाणीक जायचें तुवें
प्रामाणीक जायचे म्हूण सांगता जोंताच्या वंजेलांत मोगाच्या न्हू पयल्या वंशांत प्रोफेट झेरेमाया 3रा अध्यायान सांगता कालें म्हळ्यार संतोश पावा म्हूण खंय रावण तो म्हणटा खंय रावण म्हणटा जेरुसलेमांत संतोश पाव न्हू जेरुसलेमांत तूं संतोश पाव जायान तूं उल्हासान उडी मार तूं जपान तूं संतोश पाव म्हणटा जपानाय कित्याक तो संतोश पाव रिजॉयस जेरुसलेम रिजॉयस ओ जायन रिजॉयस जेरुसलेम कित्याक म्हणटा देवाळाच्या मुखार पडलां देवाळाचे फातोरांनी प्रॉपर्टी देवाळ पडलां आतां आमची तुमची फिरगजेचे तुमची गरज पडली खालें जावन पडल्या ती ह्या दुसऱ्यांनी परतून गेल्या दुस्मानान येवन परतून गेले इगर्जे मुखार रावून कोण एकलो येवन तुमी संतोश पावा खुशी पावा आनंद पावा म्हूण सांगत जाल्यार कितें म्हणात देखून झेपनाया प्रवादी देवाच्या स्पिरितान बरोवन देवा सत्म तेच्या काळजान भरला देवाचो स्पिरीट ताच्या काळजान भरला आनी तो सांगता संतोश पावा कित्याक संतोश पावा म्हळ्यार देवाळ पडुल्ल्याक न्ही सरस्पर देव तुजे लागीं आयला सरस्पर देव तुका राखसो तुका बचाव करचो तुका शाश्वत रितीन संतोश समाधान दिवचो तुका आनंदान भरचो तुका समृद्धी करचो तुका गूण करचो तुका समाधान दिवचो तुका बळवंत करचो सरस्पर देव तुजे लागीं येता संतोष पाव म्हूण जपानाय सांगता दुसऱ्या पासवान साम पावली ते कंटिन्यू करता रिजॉयस 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 एगेन आय से रिजॉयस संतोष पावा परत हांव सांगता संतोष पाव परत हांव सांगता संतोष पाव खंयत हांव सांगता तो जेलांत हांव ताका कैदीन गेलां आज ताच्या गोमठ्यार तलवार पडटा गे या फाल्यां ताच्या खांद्यार तलवार पडटा गे लगाड करता ताका मरणाचे दीस तो लेख करनासतना म्हणटा संतोष पावा म्हळ्यार कितें सोमी येवचो लागीं पावला सोमी लागींच आसा संतोष पावा म्हणून देखून आयच्या 3रा आयताराक गौदाते संडे गौदाते म्हळ्यार रिजॉयस रिजॉयस म्हणून देखून संतोष पावा देखून आमी संतोश रिजॉयस करा म्हूण जो हांव सांगता 3 वाटो जो हांव दाखयता ते आमकां तो संतोश पावंक जॉन गिव्स 3 वेज टू रिजॉयस 3 वेज 3 वाटो संतोश पावच्यो संतोश हाडच्यो 3 वाटो कसल्यो त्यो जो हांव पयलें लोक जुवांक विचारी आमी कितें करचें आमी संतोश पावचे जाल्यार कितें करचें म्हणून लोक जुवांव लागता लुजांव मरुभुमींता लोक जुवांव लागी आसतना आमी संतोश पावचे जाल्यार कितें करचें म्हणून विचारता आनी ते वेळार संतोश पावची पयली वाट 3 वाटो तो सांगता जुवांव त्यो पयली वाट सांगता दोन दोगले आसले 2 कोट आसले 2 पॅन्ट आसले 2 कपडां आसलीं 2 सारी आसले एक तांतली सारी आनी एकल्याक दिवं 2 दोगले आसलो एक दोगलो नातिल्ल्याक उक्ते आसल्याक तुजो एक दोगलो ताका दी घालूंक वस्तू नासलें एक पॅन्ट काण ताका दी तुजी एक सारी नातिल्ल्यांक दी खाण जेवण नासतना बुकेन आसात पळय तांकां जेवंक खावंक नातिल्ल्यांक जेवंक खावंक तूं दी तो संतोश हाडटा उदारपणी आमचें काळीज उदार काळीज उक्तें करता उदारपण आमचें काळीज उक्तें करता आनी देवा लागीं आमकां हाडटा उदारपण काळीज उक्तें जायचें जाल्यार उदारी जायचें जनरस हार्ट ओपन्स इटसेल्फ टू गॉड एंड ब्रिंग्स क्लोजर टू गॉड आनी तो देवा लागीं आयिल्ल्या क्षणां देवाचें आजारपण आमच्या काळजान संतोश पावता देव नातिल्लें आमकां संतोश हाडिना देवाचें आजारपण देवाचें पवित्र आजारपण आमकां तो आमच्या काळजा संतोश हाडटा मागीर जुवांव सांगता दुसरी वाट आमकां जुवांव दाखयता संतोशान बरोवंक काळजान संतोशान बरोवंक दुसरी वाट आमकां दाखयता सुंकागार ताचे लागीं येतात पयल्या लोकांनी विचारलें दुसरें सुंकागार ताचे लागीं विचारतात आमी संतोशान बरोवंक आमी कितें करचें आमी कितें करचें जुवांव सांग आमकां आमी कितें करचें आमकां संतोश जाय आमकां रिजॉयसिंग जाय आमकां संतोशान दीस काडून आमच्या आत्म्यांत काळजान संतोश भरचें आमी कितें करचें म्हूण सुंकागारांनी विचारलें शिपायान येवन विचारलें आमी कितें करचें म्हूण तांकां तो जाप दिली तुज्या कामांत प्रामाणीक जाया इंटेग्रिटी आयल्यार तुज्या थंय इंटेग्रिटी आसल्यार तुज्या काळजान संतोश पडटा तुज्या आत्म्यांत संतोश पडटा इंटेग्रिटी प्रामाणीकपण आसल्यार तुज्या कुटुंबांत तुज्या जिणेंत संतोश पडटा तुवें काम करच्या जाग्यार संतोश पडटा तुजें थंय प्रामाणीकपण इंटेग्रिटी आसल्यार तुज्या वेव्हारांत तुवें नीत दाखयचें तुज्या वेव्हारांत तुवें निती प्रकार कितें काणयचें तितल्यांत काणयचें देखून आमच्या
ह्या बिझनस लोकांक तांणी तेंच्या बिझनस लोकांक तांणी खंयच्या वस्तूंचे नीत केल्या निती प्रकार ताका मोल घालें जाल्यार वेपार करच्यान वेपारिस्तांनी निती प्रकार खणयल्यार आनी निती प्रकार तांणी रैतांक चड पयशे दिल्यार उत्पत्ती कितली बरी आसली रैतांनी गोळच्याले आनी उण्या पयशांचे हे काणयतात आनी डब्बूल करून निघतात दाळीचे मोल दितना ह्या पियाव लसूण रैतांकडचे काणयतना उण्या मोला काणून आनी कितल्या मोल घालून निघतात देखून प्रामाणीकपण जाय तुमच्या वेव्हारांत वेव्हार करतना प्रामाणीकपण दाखया म्हूण लोकांत हांव दुडू पिडी नाकात लोकांक स्विंडल करनाकात लोकांत हांव तुमी वय डोंट एक्यूज फॉल्सली तो हांगा पुलिसांक ह्या शिपायान तो सांगता एक्यूज फॉल्सली एक्यूज करना बेश्टे मेश्ट्या कारां बेश्टे मेश्ट्या स्कुटारां रावन पयशे लुटिनाकात डोंट डू दॅट डोंट एक्यूज फॉल्सली त्या रितीन तांकां कोणाकय दोशी नाकात त्या दाळा तुमच्या काळजांत तुज्या कुटुंबांत तुज्या जिणेंत तुज्या आत्म्यात संतोश पडटा मोगाच्यान आमी कसलीं कामां केल्यार आमचें प्रोफेशन कशें जावं दी ह्या नर्स जावं दी ह्या टिचर जावं दी ह्या मॅनेजर जावं दी ह्या खंयय आमी काम करून दी आमी आंतरीक रितीन होय सूख संतोश हाडी जाय आंतरीक तरान आमी सूख संतोश हाडी जाय आमकां सूख जाय सूख संतोश आमी हाडी जाय देवाच्या खुशे प्रकार केल्यार देवाची खुशी आमच्या प्रोफेशन आमी करच्या कामांत आमच्या कॅरियरांत जर तर देवाच्या खुशे प्रकार आमी केल्यार तें काम आमकां संतोश हाडटा तें काम आमकां संतोश दिता आनी आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबाक संतोश मेळटा देखून ही दुसरी वाट तिसरी वाट मोगाच्यान ताचे लागीं तो जुआंव बावतिस्त लोकांक सांगता तिसरी वाट दाखयता मेसियाचेर भरवोसो दवरा जर तर तुमी तुमचो भरवोसो मेसियाचेर दवरल्यार मेसिया तुमकां संतोशान आनंदान भरता तुमचो संतोश दडसो जाता तुमचो संतोश भरपूर तरान दिवचो तो मेसिया त्या मेसियाचेर यमकाच्या तारोकाचेर सोडोंदाराचेर तुमी भरवोसो दवरा म्हणटा आनी हांव तुमकां बावतिस्म दितां उदकान पूण तो मेसिया येतलो तो तुमकां उज्यान आनी स्पिरितान आनी उज्यान तुमकां पयसतान दितलो देखून मेसिया आमचो अतीवर तो भरवोसो जावन आसा आमचो मेसिया देखून संतोशाचें मूळ आमचो मेसिया संतोशाचो उमाळो आमचो मेसिया सोडवोंदार आमचो तारोक देवाचो तो बसवण्यो तो विश्वासी तारान पाळटा देवाच्यो बसवण्यो त्यो विश्वासी दिता म्हणलें देव दिता ताणें बसवण्यो केल्या जायत्यो बसवण्यो देवान केल्ली बसवणी देवान बसवणी केल्या तुमकां हांव गूण करतां तुमकां हांव सोडून घालना तुमच्या सांगात आसतलो म्हूण आनी तुमकां हांव समृद्धी दितां तुमी आशेल्ली काळजान तुमच्या आतां एक आशा आहा तुज्या काळजान ती आशा कसली ती हांव पूर्ण करता म्हणटा ती आशा हांव पूर्ण करता म्हणटा सरेस्पर देवान सांगिल्लें तो करतात देखून आमी विश्वास दवरिचे देवाचेर तो विश्वासी मात्र न्ही तो पावरफूल जावन आसा आमी कसलें बसवणी तांणी केल्ली मागण्या घेताना मोगाच्यान देवान केल्ली एक बसवणी काडून येया थोड्यांनी विचारचें फादर म्हाका पावरफूल मागणें दी हांव विचारचें तांचे पिडेस्त जाल्यार देवान गूण करता म्हणलें घडये मते निवाळटालें हांव तुका गूण करता म्हणलें बायबलांतलें एक उतार ते श्लोक हांव ताका बरोवन दितां खंयच्या बुकान खंय बरयलां गे म्हूण आमचे रोग प्रतांनी ताचेर घेतले आनी आमकां सुटका दिली माथ्यावाच्या वांजेलांत हांव ताका बरोवन दितां देखून तें बरोवन दिलें घडये म्हणटाना तांकां कितलें समाधान मेळटा कितलें सूख कितली भलायकी मेळटा देखून ती जारी करचें मागणें आमी केदाळे मागणें घेताना हांव एक बसवणी कोण येता बेश्टें कालें देवा म्हाका वचून काल म्हणचें हांवें देखून म्हजें प्रायवेटली प्रेयर करूंक येताना हांवें पर्सनल प्रेयर करूंक येताना एक बसवणी उगडास काडटा ती वाचतां बायबलांत आनी ती वाचल्या उपरांत थंय वचून ती मतीन दवरून ताच्या खातीर मागता नियाळटा देवार गांव दिता म्हाका शांती जाता गूण जाता पिडा गूण जाता शांती मेळटा समृद्धी मेळटा हांवें आशेल्लें म्हाका मेळटा आद्वेंतांत जुआंवच्या आपणें पाळया गरजेवंतांक पावया बुकेल्ल्यांक आनी आमी खाण जेवण तांकां दिया आमचे लागीं आसचें तांचे लागीं शॅर करूंक हो आद्वेंताचो काळ बरो देवाच्यो बसवण्यो नियाळया लुकाच्या वांजेलांत 13वो अध्याय 16 आनी 17 श्लोक सांगता हांव
पवित्रान दिता उदकांत. म्हज्या नंतर एकलो येता तो स्पिरितान आनी उज्यान तुमकां पवित्रान दितलो. ताच्यो पांयच्यो वाणो बागोवन हांवें ताच्या पांयच्यो वाणांचो बांद सुटोवंक हांव योग्य न्ही. आपल्या हातांनी तो सूप खाणे तो सूप म्हळ्यार तोडपें तो हातांनी खाणयतलो. ताणें हातीं तें सूप घेतलां आनी तो आपली दाणी आसूड नितळ करतलो. आपलो घोव तोप्यांनी भरतलो, पूण हर एक पोल उज्या पालवाणांत आसल्या उज्यांत घालून तो लासतलो, पालवाणांत आसल्या उज्यान घालूंक लागतलो. तो उज्यान पवित्रान दितलो म्हणून हे नियाळूंक भारी बरें आदवेंतांत तो उज्यान पवित्रान दितलो म्हणून. पवित्र आत्म्याच्या मोगाचो उजो तो. पवित्र आत्म्याचो उजो म्हज्या काळजान जळटाना, पवित्र आत्मा म्हज्या काळजान उजळटाना म्हजें अशुद्धपण, म्हजें स्वार्थपण, हांव म्हजें आनी म्हाका मेळ्ळें चिंचें तें उलपण ताच्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यांत उलपतालें. जेजू आमचो आत्मो गूण तरान नितळ करूंक आशेता. गूण तरान व्हेरी डीपली ही प्युरिफायज आवर सोल. नितळ करचें म्हळ्यार कितें? नितळ करचें म्हळ्यार कितें मोगाच्यानो? आत्में नितळ करचें म्हळ्यार तें आमकां दुखयता, आमकां हट करता. तें आमकां दुखयता एक गूंड रितीन. थोडे फावटी आमकां दुखयता काय म्हळ्यार तें गोड मागीर दुखयलें नितळ जाल्या उपरांत आमकां गोडसाण भोगता, स्वीट भोगता. पातकां थावन सोडल्या वेळार मेकळें जाल्ल्या वेळार आमी देवा लागीं येता आनी देवाच्या लागीं येवंक तो व्हड सॅक्रिफीस करूंक आनी व्हड समर्पण करूंक आमी आमकां समर्पीत करूंक देवा खातीर एक सॅक्रिफीस करतना तें दुखता आमकां. एक विशय सोडिचें म्हळ्यार दुखता, एक कांय करूं नजो म्हळ्यार दुखता, एक आमचो संबंद सोडिचें म्हूण सांगल्यार तो दुखता. आनी तो दुखुलें करतना देखून ती दुखां जाता तो. देखून आत्मो नितळ जाताना तें दुखता आमकां. पूण दुखलें मागीर निमाणें आमकां व्हड स्वीट जाता, आमकां संतोश हाडटा कुटुंबांत, जिणेंत. मोगाच्यानो देवाक आमचे भितर सत्यवंत पावरफूल काम करूंक दिचें. एक फावट सत्यवंतान पावरफूल काम करूंक सोडिचें पावरफूल रितीन. देवान करचें अती सत्यवंत कार्य आमचे भितर वर्तें कार्य वर्ती करणी देवान आमचें तें करचें, वर्तें काम देवान आमचे भितर करचें, हें बळादीक काम आमचे भितर करचें. तें सत्यवंत आमचें तें करचें जावन आसा. आमकां परिशुध्द करचें, आमकां शुध्द करचें, प्युरिफाय करचें. आमी सर वस्तू चड देवाचो चड मोग करचे बरी आमकां थोडे फावटी आमकां दुखल्यार आमकां तें संतोश हाडचें आसलें, आमकां परिशुध्द करचें आसलें, आमचें तें रुपांतर हाडचें आसलें. आमी कोण जावन आसा आनी कसलेसो मोग करता तें सोड न्हू. आमी कोण जावन आसा तें आमी सोडिचें पडटा आनी आमी कोण जाता जेजो देवा मुखार तें जायचें. देखून थोडे फावटी आमी कोण जावन आसा आमकांत बेजार जाता आमी कोण जावन आसा म्हूण तें सोडिचें. आनी आमी कोण जाता कोण जावन आसा म्हणटाना आमकां संतोश हाडचें भितरलें आमकां कळटा. देखून आमचें कोण जावन आसा तें म्हणून आनी आमी कोण तें जायचें देवा मुखार तें सोड न्हू. आमी देवाचो वर्तो मोग करता. देवाच्या मोगांत वेंग मारतना आमी हेरांचोय मोग करता. आमी शुध्द जाताना आमी देवाक मस्त क्लोज जाता. तेन्ना आमकां मोग करूंक सलीस जाता. देवाच्या लागीं येवन आमी शुध्द जाताना आमी कितें जाता म्हळ्यार आमी मस्त संतोश जाता. मस्त हेरांचो मोग करूंक सलीस जाताना आमकां संतोश जाता. आमी देखून आमी पाश्चाताप पावप जाय. देवा लागीं येवंक अश्यो आडखळी काडीचे आनी पाश्चाताप पावन रडोवन त्यो खोल अडखळी म्हाका देवा लागीं येवंक सोडिनात. त्यो अडखळी ह्या आतां आदवेंतांत हांवें काडचे. तुजे तें आसल्यो शुद्धता, नितळाय, कलयेची गरज आसा तुका. तुजें तें अशुध्द कल आसा, कलें तुका नितळ जावंक एका विशयान तुवें नितळ जावंक एका विशयान तुवें नितळ जावंक कसली अडखळाय काडूंक जाय. तुका नितळ करूंक देवाच्या मोगांत लागीं येवंक एक अवकाश देवाक दी. तुका लागीं हाडूंक एक अवकाश दी. आडखळी काडूंक देवा आडखळी दी. तुका शुध्द करूंक एक देवाक अवकाश दी. तेन्ना तूं संतोशान भरताय. आत्मीक वाडावळ आटापता अर्थ करचें आनी खऱ्यान दाखोवचें. एक विशय म्हाका सोमाक कळ्ळो म्हाका तो खऱ्यान दाखयचें, खऱ्यान करून दाखयचें. देखून मोगाच्यानो एक विशय आतां आमी हिंगा चिंतया. एक मतींत आमी रियलायज करचें, सालींत आमी दाखोवचें. पळयात हांवें काणया शेजाऱ्याचो मोग करचो म्हूण हांव शेजाऱ्याचो मोग करतां हें अर्थ करतां. शेजाऱ्याचो मोग कित्याक तें अर्थ धरतां. आनी
उपरांत खानगाचे अर्थे शेजारो मोग केल्या उपरांत शेजाऱ्याक कितें ना ताका ताचे लागीं इल्लें हांवें शॅर करचें म्हजेड आसा ताचे कडेन ना हें शॅर करचें थोडे फावटी आमी शेजाऱ्यांचे कश्ट अर्थ करता पूण आमी करन्यांनी दाखयना हांव शॅर करिना हांव देखून आंतरीक मोग भितरलो मोग दोगलो दिवंक सांगता आंतरीक मोग देवाचो आनी हेरांचो म्हाका आनी ताचे कडेन वस्तू ना एक दोगलो ताका दी म्हूण सांगता पूण भायल्यान कार्यांनी एक्शन प्लॅन हांवें इम्प्लिमेंट करचें एक एक्शन प्लॅन आसा जे ते एक्शन प्लॅन हांवें इम्प्लिमेंट करचें देखून दोगलो आसलो एक आनी एकल्या दिताना हांवें कश्ट काडून हें घडोवन केलां हांवें कितलें कश्ट काडून हांवें केलां तांकां कितें दिचें तीं काम करून दित तांकां काम करूंक कितें तीं काम करून दित म्हणून भितर सावन आनी एक ताळो म्हाका सांगता देखून हांवें पळया गे हांवें सुंक वसुली करचें लेखा वर्त्यांक करचें आनी एकलो मस्त सुंक वसुली करून दिता हांवें लोकांचे पयशे पिळण तांकां दिचें म्हूण नातल्यार म्हजें काम उसाळटा म्हणून देखून तें काम सकडी आमी पयशे पिळटा सगळ्यांचे वाटेर रावन ते रावन हांगा म्हळ्यार तांणी इतलें वयल्यांक दिचें म्हूण म्हजें काम उसाळटा म्हणून पळया गे मुखाच्यान आमी बायल्यान कितें करता आतां आमी सांगता अर्थ करून काडयता विशय पुरा आनी एकल्याक ना शेजाऱ्याक ना म्हणून देखून बायल्यान केल्ली करणी भितरल्यान आसची अडखळ्यो आमकां दाखयता हांव बायल्यान कांय कुमो करना जाल्यार म्हाका भितर अडखळी आसात म्हज्यो तुमळे अडखळ्या ती अडखळी काडूंक स्वार्थाची अडखळा देखून खेळटा ती काडूंक हो आद्वेंताचो काल आमकां आयचो वांजेल आमकां जागयता वय मोगाच्यान म्हाका कळीत आसा आमी एका मनशांक आयिल्ल्या वेळाक पल्याण्या मनशा लागीं नडलें तो बरो मनीस आनी तो दुबळ्यांक आनी मस्त कुमो करतालो देखून हांकां हे दुर्बळी म्हळ्यार दुर्बळी आमी एक कागद बरयलें असल्या मनशाच्या घरा वचूं आमचे कागदाच्या हातांत दी म्हूण आमचें कागद ताणें काडलें वाचलें वाचून जाल्ल्या उपरांत तांणी तें दुर्बळें चेडूं म्हूण कळ्ळें हांवें तुमकां सांगचें 30 वर्सां पयलेंची काणी आनी त्या दाळा ताणें त्या ग्रेस्त मनशान बायले कडेन सांगलें आनी ते 10,000 मेजून दवरल्यात थंय दिवंक ते काडून तांकां दी मागीर आमी बँकांतल्यान मागीर हाडया आनी तांकां दिवंक म्हणून आनी तो वेळार 10,000 रुपय त्या तांकां कांय गत ना तांकां त्या गत आतां ना घर ना आनी कांय कोडक्यान ती आसात म्हणून हांवें आमी कागदार बरोवन तांकां धाडलें तांकां दी म्हणून आमी चिंतून तितले दीत म्हूण ताणें 10,000 30 वर्सां पयलें 10,000 रुपय मेजून ताका दिले आनी तांच्या घरा उपरांत एक इल्लेशा तेंपा उपरांत तांणी आमकां थंयच्या हांगा ते आवय बापूय आनी चेडूं हांगा आयली आनी त्या वेळार ताणें आमकां 10,000 दिले आमी सांगलें आमकां व्हरतो संतोश जालो तीं गेलीं चेडवाचें काजार जालें तें चेडूं एक फावटी तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार इल्लेशा एक हप्त्यान गीत आमी तांच्या घरा गेल्या आनी घरा येताना ती म्हाका म्हणटा म्हजे हात कोरसुतात ते दिल्ल्या उपरांत म्हणून न्हवऱ्यान दी म्हूण सांगलां म्हळ्यार तांणी कश्टांनी भायर वचून केन्न आतां हांगा बिजनस करून वयर येयात पूण कोणाक अशें कांडी जाणा तिका बरी मनीस ती म्हणटाली म्हाका दोनी हात कोरजुतात म्हणून म्हज्या कोडदांव काडून तिच्या हातांचेर दवरून हो कोडदांव काडून तिच्या हातांक पुसिजे म्हणटाली ती हांवें हो कोडदांव काडून तिच्या हातांक पुसलो म्हळ्यार कोरजुतात म्हणून भितरल्यो अडखळी आहात बांदपासात कितले मागणें केल्यार आनी कितले सक्रमेंत केल्यार भितरल्यो अडखळ्यो कळटात म्हणून देखून मोगाच्यान जो हांव ती अडखळी काडूंक कुडा उलो दिता आमी कितें करी जाय लोक विचारता आमी कितें करी जाय जुवांव आमी कितें करी जाय म्हूण लोक विचारी आमी एक शेगूण आमच्या मनांत घालया काळजांत घालया ह्या आद्वेंताच्या वेळार आनी तो अभ्यास करया एक मतीन शेगूण कोलो एक दया गी या बोगसाणें गी या नीत गी कंपॅशन दया हर एका दिसा 10 मिनटां आमी त्या शेगुणाचेर एक शेगूण मती घालां तो शेगूण दया बोगसाणें नीत न्यायनीत हें आमी मतीन घाल्ल्या उपरांत हर एका दिसा 10 मिनटां आमी ध्यान करया आनी 10 मिनटां ध्यान करतना तेन्ना दयेची गरज आसची थोडीं मनशां आमकां दोळ्या मुखार येतात तांकां दयाची मस्त गरज दया दाखोवची गरज आसा ती मनशां आमच्या दोळ्या मुखार येतात एक जावंक पुरो फ्रेंडनी बाई तुज्या मुखार म्हणून येता नातल्यार रेण्णी बाई नातल्यार जेन्नी बाई तुज्या मतीक येता तें उडास दवर तांकां तुवें दया दाखोवची गरज आसा नातल्यार विल्लाम नातल्यार बुल्लाम नातल्यार सिलाम तुज्या दोळ्या मुखार येता तांकां तुवें दया दाखयची आनी ती दया दाखयतना तुज्या मतींत जालें आनी कार्यान तुवें दाखयतना तुजें तें रुपांतर जाता
जेजूला गेल्या तुझ्या काळजामनानं देवाचो संतोषो, देवाचें आजारपण असो, मेसियाचें आजारपण असो, संतोषो काळजामनांनी रास करता, संतोष उमाळटा आनी तुजे तावन तो वळटा. ह्या दुयेंतान तोलो संतोष तुजो जावं दी, आमचो जावं दी. आमेन.